बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आजच्या मिसाचे बलिदान आमी भेटयता सोपून केल्ल्या जॉन दोर्शी 3ऱ्या वर्साचो उगडास. देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. तेच बरोबर आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समोरमता सिरिलो फेर्नांडीस. देवान ताचेर आपलो आशिर्वाद घालून ताका आपल्या सुबा देण्यांनी बरो म्हूण आमी मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर ह्या वेळार सगल्या आमच्या पातकाचो आमी उगडास करुया. आनी आमच्या पातकाची दूख धरून देवा लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बाकीवून सदांच आंकार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. मोगाळ बाबा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारले. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयली. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्याने पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. ओजियस प्रवक्त्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सुरेस्पर अशें सांगता. इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो आनी तांकां म्हज्या हातान घेतली. तरी हांव तांचो परामोस कोत्ता म्हूण तांणी वळखूंक ना. काकलुतीच्या दोरांनी आनी मोगाच्या बांदपासांनी हांवें तांकां ओडून हाडली. भुरग्याक कोण आपल्या पोल्या शिंगेवन वेंगयता तशें हांवें तांकां वेंगयली आनी ओडो घालून तांकां जेवण वाडलें. म्हजें कालीस म्हजेच भितर परतता हें चिंतून सगलो म्हजो जीव कामता. म्हजो राग हांव तांचेर काडचो ना. हांव एफ्रायमाचें आनीक निसंटण करचो ना, कित्याक हांव मनीस न्हय, हांव देव. तुमचे मदें हांव एकलोच पवित्र आनी निसंटण करूंक
म्हाका खुशी ना. देवाचें उतोरें. देवाचे ओळखार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पळोवन दी सर्वेस्परा. पोतून म्हणुया. तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पळोवन दी सर्वेस्परा. तूं इस्रायलाचो गवळी तोर आयक आमकां. खेरुबी वयर शिवसनार तूं बसून आसाय. तुजें बोल उक्तेपणी दाखय. आमची सोडवण करूंक ये. जबाब तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पळोवन दी सर्वेस्परा. दोलबराच्या सर्वेस्परा आमी प्रार्थून मागतांव. आमचेशी परतून ये. स्वर्गार तावन नदर मार. हें तुजे दाखवेलीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलोले दाखवेलीक बाळगून सांबाळ. जबाब तुज्या मुखामोलाचो पोरसोल आमचेर पळोवन दी सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय. देवाचे राज लागीं पावला. जिवीत बोदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वयवा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें पुरगूट करात. वायटाकारांक बरी करात. मेल्ल्यांक जिवंत करात. कोडकारांक नितळ करात. देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला फुक्याक दियात. तुमचे कोडे भांगार रुपे तांबे पोतयेंत आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुती वो 2 आगावली वो वाणो वो दांडो. कित्याक वावरड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोकरान वो गांवांत भितर सरतूच तुमकां कोण माणसुगेचो मनीस थंय मेळत जाल्यार तो विचारात आनी थंयसरले भायर सरोसोर तांगेर रावात. तांच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून तांकां नोमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. आनी कोणूय तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार न्हय म्हूण तुमची उतरां आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले वो नोगरांतले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ फाफडून उडयात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, त्या नोकरा परोस सोदोम आनी गोमोरा गांवांक जोडटेच्या दिसाक उदीक दिलाय मेळटली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखाचे इस्सानू एका दिसाक एक भुरगो सोपुल्लो भुरगो एक पतंग कायट उबयतालो. पूण हो भुरगो कुड्डो आसलेलो. ताका दिसो नासलोले. आनीक हो पतंग उबयता आसतना कोण एकलो मनीस थंयसरल्यान वेतालो आनी ताची फोकाणां करूंक ताणें ताका म्हणलें, तुका दिसना तूं एक कुड्डो जाल्यार हो पतंग हो कायट वयर मोळबान आसा वो जमनीर आसा वो कितलो पयस पासून गेला हें तुका कशें कळटलें.
आनी त्या भुरग्यान ताका जबाब दिलो, हांव कुड्डो करो म्हाका दिसना, पूण जी दोरी म्हज्या हातान आसा तातूंतल्यान म्हाका भोगूंक मेळटा हो पतंग वयर आसा काय सकयल आसा, वो कितलो वयर पासून गेला तो हांवें हे दोरये वरवीं पळोवंक अणभवूंक जाता. जायते फावटी भाव भयणो, देवाची पदवी, देवाचें आसणें आमकां घुडेक दिसना, पूण हेंच देवाचें आसणें, देवाची पदवी, देवाचें बळ आमच्या जिवितान आमी भोगूंक जाता. आनीक आयज शुभ वर्तमानान कालच्या दिसाक आमी पडले जिसून 12 जाणांक विचून काडले. आज हो जिसू ह्या आपल्या शिसांक धाडटा आनी शुभ वर्तमान आमकां सांगता, वचून सुर्गीचें राज लागीं पावलां अशें सांगात. म्हणल्यार ते चलून वेता आसतना तांणी ही परगटणी करूंक जाय आसली. वायटाकारांक बरी करूंक, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक, कोडकारांक नितळ करूंक, देंवचार काडूंक हें जावन आसलें तांचें काम. आनी जेजू तांचे बरोबर तांचे सांगाताक वेचो नासलो. ताणें दोगा दागांक घोडेक वेचें पडटालें, पूण जेजू नासलो खरो, पूण जेजूचें आसणें ताणें भोगूंक गरज आसली. कित्याक ही पदवी जेजूच्या आसण्यांतल्यान तांकां मेळची आसली. जायते फावटी भाव भयणो, आमच्या जिवितान आमकां दिसता की जेन्ना आमी मिसांत वांटो घेता, आमचें मागणें करता, तेन्नाच कडेक हे देवाचें आसणें आमी भोगता. पूण भाव भयणो, जायते आमचे भाव भयणी आसा, आपलो वावर करता आसतना, वो चलोन वेता आसतना, प्रवास करता आसतना, आपूण घरांत आसतना हें देवाचें आसणें भोगतात. घोडेक आपले हे जिजस प्रेयर म्हणटा. जिजस प्रेयर म्हळ्यार आपल्या मनांतूच वेळा वेळार जेजूचें नांव घेवप. वो शुभ वर्तमानांतली खंयची एक वस्त आख्ख्या दिसाक ही भाव भयणी म्हणटात. वो आमचे मदें एक पद्दत आसा, सकाळीं उठ्ठा आसतना आमी आमचे सकाळचें प्रार्थना करता. दोनपारची 12 वाजता तेन्ना आमी आमची आमोरी करता. 3 वाजतना आमी घोडेक जेजूचे काकलुतीचो तेस करता. सांजची 6 वाजतना परतून आमी आमोरी करता. 8 वाजतना आमी आमचो तेर्स करता. हे भाशेन बाबून आख्ख्या दिसाक हे जेजूचे आसणें आमी अणभवता. ही जरी तर पद्दत आमी आमच्या जिवितान सांबाळली जाल्यार आख्खो आमचो दीस घोडेक आमी जेजूच्या आसण्यान, देवाच्या आसण्यान, देवाचे कृपेन आमी सारूंक जाता. तर बाबूनो, आयच्या दिसाक आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करचो आसतना हीच कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमचो वावर करता आसतना, आमी आमचें जिवीत जियेता आसतना हेच देवाचें आसणें आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक, ताच्याच मार्गदर्शना प्रमाणे आमी चलूंक आमकां ह्या अल्तरार उड्या स्वरुपान येतल्या जेजू लागीं कृपा आनी बोड मागून घेवया. बेटोने वेलार आमी गायन गावया बागेंतल्या फुलां मोदें, C6 पेज 30. C6 पेज 30. Baghitल्या फुलांमध्ये, पानांतल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये, ईश्वरा सगळे देणे. कोणीतल्या धातूमध्ये, ईश्वरा सगळे देणे. जेजूच्या कांसा सोबे भेटोयता काळीजमोचे. जेजूच्या कांसा सोबे भेटोयता काळीजमोचे. म्हज्या भाव भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचें बलिदान आपल्या
सर्वेस्परा आमच्या बाबा, तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमच्यो अंतस्करणां नितळ जावं आनी सुर्गीचे सूख सोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदारा आनी सास्ताच्या देवा, सर्व काळ्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उगडीत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचले. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयले. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उद्देशी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनशणपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच स्थळ्यान आमी गायता. बापा, करोच पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पंची. तीच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदकात दिवन बावडताचो गुडपूर कोटुया. सोमया जेजू आमी ओंडो खाताव आनी कळसीतले पियेता, तितलेय पावटी तो वैभवानी उसोर आमी तुजें मरण पळय. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणेन उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणेची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबाक, फिलिप नेरे आमच्या गोवली बाबाक आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पोरसोळीत मुखावळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन सुसे तिचो पोती बागेवन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मादवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासाच्या सुखात आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. Amen. आमच्या सुडवडाराची आदल्या बरात धरून ताणें शिकयलेल्या प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारले बद्दल सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोरवाशा रात्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुदाक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी रास उड चलयताय सासाच्या सासाक. Amen. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती वाटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमची ककृत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमची ककृत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हाका तुजी गरज कमी आमच्या येडार आमी गायन गावया. D15 पान 55 D15 पेज 55. Ela por ti, ela
सगळी आमी उबी रावया. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडट्या देण्यानी तुवें आमकां भरलें. सासणाच्या जिविताची देडी आमकां सोदा मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन गावया. सांगातांत चलुया. F18 पेज 94. F18 पेज 94. Soli amici